आज आहे सावित्री सुनंदाक पण येऊ नका म्हटलं हॉलिडे घ्या म्हटलं दोघ जण दुसऱ्या पहिल्या सुनंदाच्या आणि सावित्रीच्या जाग्यावर एकटो हांगा आनी एकटो खंय रे झाडात मला पुसूक बी सदां पूण वयले झाडपाक तांच्याकडे जायना सो वयले झाडपाक शंकर आनी फ्रांसीस करतालो मातशें फंक्शनाक धाकटुलें हो एक येयला सुनंदाच्या जाग्यार का तूं सावित्रीच्या जाग्यार येयला सांग पळया हाँ शंकर तू किसका रिप्लेसमेंट है सुनंदा का या सावित्री का आणि तू रे तू कोणाचा रिप्लेसर हो पळय टीव्हीन घुसला भितर कितें चल्ला जीएसटीचे गुड मॉर्निंग चल चल गुड मॉर्निंग न्हू बेगीन काम कर जावंक जाय सगळ्याक सो आतां सद्या मातशें क्लिनींग करता त्या आयदनां बीन घासून येयले परत आतां येतले सगळे सारण मला पुसूक एक झाडला म्हणून सगळे सो आतां येता केन्ना येता पळय तेजें काम जालें की येता म्हटलां सो सांजचा एक बारीकसो प्रोग्राम हा तुमकां कळटलो कसलो तो आनी मागीर आनी प्रोग्राम आहा कितें कितें सो ते हाय सांजचे करतले सांजचे म्हणजे दिदी बीन सगळी येतले रातची कामाचे सुटोन सो सांजचे रातचेच मागीर लेटूच करया म्हटल्यार टांग बीन आनी तेच्या पयलीं आतां नॉर्मल सगळें काम करतले जेवण बीन कितें कितें आहा मागीर बारीकशें डेकोरेशन करतले ते जालें की मागीर जालें स्टार्ट आनी हे सगळें बारीक बारीक कितें हाडलेलें पळय तेशेंच उडयलां सायडीक आतां शीताक आतां दवरलां आनी बेश्टेच प्लेन दाळ करता आनी म्हाका खूब दिसांनी न्हू हे पळय शेपूची भाजी गावल्या ऑनलायन अशें शॉपांचेर गावत नासले ऑनलायनूय गावनासले इतले पळोवया कशें थोडेच घेतले हांवें बरें क्लिनूच सारकी रूट्स बीन क्लीन करूनच येता ही धुवपाचें आनी डायरेक्ट करपाचें पळोवन कितें आसलें भितर सो खूब दिसांनी खाता आतां ही करता आतां ही बरी करूंक जाय म्हणजे कांदो टमाट बीन बरें तळसून बरें घातली न्हू बरी लागता ही भाजी ही करून घेता ही न्हू मातशें वतना आवडना मातशी ती कशीच काही लागता कशें म्हणटा तेन्ना भाजी म्हाका एक्चुली आवडना आमची ही परवरची म्हाका याद येयली म्हणजे आईगेर आसतना थंय याद येयली म्हाका लग्नाच्या पयलींची म्हणटा सो शेपूची भाजी आसतना खबर ना कितें कोइन्सिडन्स केन्नाय शेपूची भाजी करूं आमगे चटणी कशी आसता पळय ती कडी तशी करताली कित्याक लागून खबर ना कॉम्बिनेशन कितें आनी याद येयली शेपूची भाजी पळय तेजी याद येता धवी कशी कडी आसता पळय आई करताली चटणी कशी करताली ताका बेश्टी फोडणी घालताली म्हणजे कढीपत्ताची बीन घालून फोडणी कशी मारून करताली आणि त्याच्या वांगडा ही आसतालें आनी बटाट बीन भाजलेलें आसतालें सो तेच कॉम्बिनेशन आसतालें शेपूंची भाजी आसता की सो चिंततालें आयज आमगे सो याद येता अशें कितें कितें जालें की आज म्हाका मातशें भायर सरपाक जाय सो खंय कितें वयतलें कितें करता आनी भायरचें शॉपिंग न्हू खावपारूच जायना कितें कितें याद उरता आनी कितें कितें उरलेलें आसता कितें कितें मातशें अशें जाता परत शंकरी घर आहा बायक आहा सो मागीर वयतलें मातशें परत मागीर सांजचें परतूय वचोंक जाय आमकां फाल्यांच्या आनी कितें आहा तेजें ऑर्डर दिवपाचें आहा न्ही पळयता कशें कितें मॅनेज जाता तें बायक न्हाणोवपाक येतलें आतां ती आई आमी जस्ट भायर सरपाक आनी पावस एक्चुली न्हू फ्रांसीस आहा आई बीन सगळीं घरा आहा बायक दवरला हांव आनी शंकर मातशें भायर वयता अर्दें पेंडींग शॉपिंग उरलां थोडें कितें तें आमी आतां घेवन येता हे पळय बायकान आयज बायक रायड सो चलो वयता आमी आनी गावता सो मॅक्सान येयला पार्किंग केलां आनी आतां वयता आतां भितर पावता आनी हांव बायक नॉर्मल पळयता मातशें डेली वेराक चल वेलकम टू मॅक्स शंकर सो आतां आमी येयला मातशें मॉलान येयला मॅक्सान आमकां थंय कांयच गावना एक तर आवडलेले सायज गावून आसले सो आतां परत म्हाका आयज न्हू मातशें आयच्या हेका असो म्हाका पिंक जातलो सो पिंक ड्रेस घेतलो आनी शंकरूय पळयता शंकराकूय पळयतलें आनी आमी बेगीन भायर वयता की घरा वचून खूब काम आहा आनी आमी भोंवतान भायर न्हिदला सो टायम बीन तेका आयज मातशें घालपाक घेता आमी सो परत आमी येयले पळय शुभ परिधानान सो आमचें शॉपिंगूच काबार जायना आनी कितें घेवपाक जाय तें फटाफट घेता आनी भायर सरता पावले आमची पोपायचें झाड पळय खंय पावलां तेका पावतलें ना ती वयरसून काडटली बरें व्हडलें जालें न्हू सो आतां हांगा येयल्लेलें चावी न्हू मोबायल बीन कलेक्ट करपाक सो केलें आनी वयता ती जस्ट आत्तां गेला दोगांय जाणां सो आमची घरा वचून आतां खूब काम उरलां पेंडींग ते कोण येयला काम करपाक सगळें हाडलेलें तेंच्यांनी सगळें सारें म्हाका पुसूंक बिसून सगळें तेंच्यांनी केलें सगळें स्टार्ट जालें आतां म्हाका वचून मेन काम करपाक जाय शंकराक बीन आमकां डेकोरेशन सांग आमची च्या रेडी आहा आनी सम्राट बेकरींतून पॅटीस हाडलेली मशरूम पॅटीस उदय गेले न्हू ऑर्डर दिले न्हू सोमतें म्हटलें आयज कितें बारीकशें सेलिब्रेशन आहा तेन्ना खावया फ्रेंड्स म्हणलें आतां भुकल्यार आतां खावया कोण मागीर येतले पळय दिदी बीन तांकां मागीर खावली खायन बरें म्हटलें तेगे मागीर जेवणाचो टायम जातलो की मागीर ताका नाका मागीर आनी मागीर पॅटीस अशें कितें खाल्लें न्हू लायट आनी मागीर तो जेयना तशें आहा मशरूम पॅटीस एक्चुली बरें आसता तेंचे पूण हांवें फाल्यां खातीर वॅज सांगलां की सगळींच जाणां अशें मशरूम खाता अशें नासता न्हू म्हणून आदी येयला आदीक आतां क्लास आहा भजन न्हू घुमट क्लास आरती करूंक वयतलो भैया भैयाक मागीर यो सांग आतां आरती करून फोड 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 सगळे फोड बाबा बाबा हो तुझे ओगे ओगे बाबा ओगे ओगे लिपय लिपय लिपय
झाडाक दे आज कसं सेलिब्रेशन करतले पण आम्ही कसले रे वा आई बाबा बाबा दातू दाखवले दाखव दे दातू दाखव आ कर तीच दाखव ए दाखव रे आ कर आ ऍक्च्युली हे नो पहिली करपाक जाय फोडले काबार सो आम्ही ऍक्च्युली पहिली करपाचे असले पण कित्याक सगळे मातशे येयले म्हणून हांवें सांगलें म्हटल्यार सारके येवनी मागीर करतले सारके आनी मागीर लेटूय जाल्यार आमी भिजवली आनी मागीर चवथ बीन येयली त्या ती म्हटलें आयज करया की बर्थडेच्या पयलीं करपाक जाय आसलें तेका ऍक्च्युली सकयले दात फर्स्ट येयला वयले दात येयल्ले जाल्यार ते व्हडले आसता सेलिब्रेशन कितें मामान हे ते कितें करपाक जाय अशें म्हणटा पण त्या ती सकयले दात येयला म्हणून आमी तरी सुद्दां फर्स्ट दात न्हू आमी सगळे फर्स्ट कितें जाता ते करतली आनी अशें पळय कशें पळयलां तुमी कशें करता तेका आतां तें जाय बाबा हे अशें हय ते घे एक तेच जाय पळय काय बाबा बोलून घे रे बाबा बोलून घे रे म्हणजे बाबा बोलून घे रे बाबा ते बोलून आहा पळय तूं सारके पायके सारके घालत बस बस हे घेवन खेळ म्हणजे बाबा हे घे बोलून आहे तू खेळणी नका असलेच बॅनर आता करून घेता आणि आम्ही बारीकशे हांगा करूया डेकोरेशन लायटीसाठी बरं पण फाल्यां खंय करतले तर फाल्यां पळोवया फाल्यांचे फाल्यां आतांचे पळय पयलीं ओके सो हांगा करतले आमी डेकोरेशन बेश्टे टॅग लायतले आनी केक करतले केक हांवें ऑर्डर केला सो ऑर्डर दिला कोणाक सो ते तुमकां केक मागीर दाखयता तो एकदम स्पेशल आहा आनी आमी कपडे त्यात खाते आतां ऑर्डर केल्ले पिंक कितें जालो मरे आतां करताय दातू दाखय रे बाबा हे आयचे तेच सेलिब्रेशन फर्स्ट तूच बाबा दाखोवंक जाय तूच दाखय रे बाबाच्यो आई मातशें वर घे कोण ते वरा घे का चला मातशे 2 मिनटां वरा ए तू तेका कर बाबा मी केक बोलून रे 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 पुपी यो तू यो धर आणि सो आता आम्ही नो केक कटिंग करतली ऍक्च्युली फर्स्ट तुझाची आम्ही पहिली करपाची आसले पण चवथ बिवत आसल्यान सगळी बिजी सो करोवत पळय कितें हाडला पळय सो पळय बाय चव पयलो तो आतां सो यादीक म्हणून आमी दात येयला हय हय तीच सो आतां आमी केक कटिंग हॅपी बर्थडे हॅपी बर्थडे तुझं ब्रश माय फर्स्ट आणि हे सगळ्यांना दात बायच्या अशा हांवें बेश्टे हे केला कट करपाचें ते लावपा आसलें पण तेन्ना ऑलरेडी लावन दिला ती ओके ते नेक्स्ट बर्थडे मागीर दांत येयली की मागीर सगळे दांत येयली की एक दांत येयली बाबा सगळी दांत येयली की लावया ते पडले की न्हू सगळे पडले की पोचे तेन्ना हॅपी बर्थडे आस्था हॅपी बर्थडे आसराचे दात बोलून मरे बसला राव रे बाबा आता आम्ही बेस्टचे केक कटिंग करतो आमच्या पहिली ना तुम्ही केक आणि हे सगळे दात हे होपाचे आता मागीर चलो बोलून जाय बाबा केक कटिंग करूया दाताक कापूया यो चलो चलो बाय बाबा खा अब हाल क्लॅप करता रे दात येईल आमका ये
दात बायचं हा आणि बाईचे नाव आहे असला केक रे बाईचे नाव दुसरे रे फुलवले बच्चा फुलवले केक द्या रे बाबा केक तुझा पहिला खाता ना बेस्ट पोटात ते काय तुम्ही हा सगळ्यांना एकदा बरे खुश आहेत त्या खातो खावायला कुठ करतला त्याला तुम्ही लगत कुठं तू यासाठी या बेस्ट पॉट ते काय शंकर आले बाबा माझी हॅपी बर्थडे करतले आले कोणी आहे कोणी हा गटा बाबा फाईन किस दी आज दात आहे ना अरे व्हेरी गुड ते का नाही का नाही आईन अच्छे केला बाबा आईन अच्छे केला बाबा पुरो चोट झाले केक हा पाणी दे रे आमची झालं पस्तून मला बड्डे गाय दाताची केक ती. दाता हाती ओके बाबा कुठ करे जी खय जी खय दे दे बाबा किती जाऊ का किती जाऊ पैसे दे दे किती जाऊ बा तुका किती जा दी बोट दाखयता लायक आहे वा पुलो हा पुलो झालं रे जेवूया आणि बोट दाखवत आहे पुरं एक काढ रे सगळं बोट दाखवत असं राधी चौकन सो काल आम्ही म्हणजे शॉपिंग करपाक आम्ही वाव कवरान गेले दोनचारचे एक विवर बायचे एक सारखे फ्रेंड रिना म्हणून ते सद्दा तिथे गावताले खंय बसेन सद्दा विचारताल्या म्हाका मेसेज दिताले तिथे बाबा पळय सो त्याने त्याला फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट दिलंय पण बाबा घे बर्थडे गिफ्ट ओपन करूया आम्ही ते घे हे बेबी ओपन हा तू करता तू कर बाबाचेच ते हे बघ बायचेच त्या समजल्या काल टाइम झाला ना काल पॅकिंग बिन करताले न्हू आम्ही सगळे सो म्हटलं आयज ओपन करूया आता तुम्ही चित्तले बाय फर्स्ट होताचे गिफ्ट म्हणून फर्स्ट होताचे ना बायचे बर्थडे गिफ्ट किती रे बाबा बर्थडे गिफ्ट मध्ये बाबाचे आले बाबा पापू मध्ये बाबाची आले बाबा पापू येला मध्ये आले युनिकॉर्न पापू रे बाबा माती घालता माती दाखव आई काही दाखव आई म्हणता वडल्या वडली आमची बाईक चाली की पापू बाबाचे आवय पापू बोले अवय बाबा कोण द्या युनिकॉर्न थँक्यू रीना फॉर दिस गिफ्ट आणि दोन एनवलप येयला सो ते एनवलपाचेर दाखोवपाक पण बरें दिसना न्हू सो एनवलप दोन येयला बायक ही दोन एनवलप येयला बायक सो हे बी बर्थडे गिफ्ट एडवान्स येयला आनी दोन येयला हे ओपन करून बरें दिसना न्हू त्याचे आमी ओपन करिना बरा नाव बरें ते नाव ते कान्ना चल असं चल या चलो बाय गुड नाईट सो आजचा ब्लॉग हांगा तयार करूया आमचो एक दात येयला मागीर बाकीचे दात येयले की म्हणजे सकयल येयला पयलो मातशें येवपाक स्टार्ट जाता सो सगळे दात येयले की तुमकां मागीर दाखयता सो तर ना फाल्यां रोखडो ब्लॉग येतलो आमचो विथ न्यू ब्लॉग चल बाय के बाबा आता जॅम येता चल बाय गुड नाईट ओके